देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. लुकाचो 26:36-38. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, तुमचो सुर्गीचो बाप दोयाळ तशीच तुमी दोयाळ जायात. कोणाचीच नीट करी नाकात आनी तुमची देव नीट करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी तांकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिकार दामून चेपून हालोवन आनी ओतोसोर सुयेन बोल्लोलें माप तुमचे उटेंत पडटलें. कित्याक जे मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. देवाचें उतर. देवाचो वडुपकार. नियाळ. आमच्या दिसपट्या जिवितान जायतें एकठांय करूंक आनी खूब कमावंक आमी हारपीत जाता आनी दास्ती घेता. अशें आसतना आयज जेजू आमकां उदारपणी दिवंक आपयता. आमच्या स्वयंबीक चिंतना प्रमाणें हें एक पिशेपण. पूण आमी देवाचो रूपकार जातल्यो जाल्यार संवसारी वंदवण्यांक फाट करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चलूंक आनी उदारपणाचें जिवीत जिवंक गरजेचें. जशें दुसऱ्यांनी म्हजें सवें केल्लें म्हाका जाय तशें हांवें तांकां करूंक गरजेचें. नीत फकत नीतिवंत देव करता हें मनान घडोवन एकामेकाक भोगसूंक आमी देवाचो रूपकार जावया. आमेन.